नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. राजकुमार मैथीची पुलीस कस्टडी मेळोवपा खातीर एसआयटीन धरला नेट. मैथीच्यो जापो तपासूंक खंय जाय कस्टडी. जमनी बळकावपाच्या केशींत राजकारणी सरकारी कर्मचारी एसआयटीची जाप. गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशनान तयार केल्या वर्सान एकदाच पोस्ट भरपाची येवजण. वर्साच्या 12 म्हयने परीक्षा घेवपाचो खर्च आनी वेळ वाचतलो. प्रस्ताव मान्यताये खातीर सरकाराकडेन. दोन वर्सांत 14 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोडल्यो नोकऱ्यो. नोकरी सोडचे पयलीं 1 ते 4 वर्सां मेरेन घेतात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव. सरकाराच्या लेवेचो गैरवापराचो दुबाव. पावणे काडटा ते मायनिंग लीज म्हयन्या भितर आयडेंटिफाय करात. परमिशन घेयात केंद्रान सांगला म्हणटा सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय. मायन्स कॉन्फरन्सान मांडले गोंयचे मुद्दे. आनी सोनाली फोगटाची चली यशोधराचे सुरक्षेचो उपाय करात. सोनालीच्या मरणाचे केस सीबीआय कडेन दियात. हिसार धर्मशाळेंतल्या सर्व जाती खाप पंचायतीन धरलो नेट. खबरो विस्तारान. राजकुमार मैथीची पुलीस कस्टडी मेळोवपा खातीर एसआयटी नेट धरला. ताणे दिल्ल्यो जापो तपासूंक ताची कस्टडी जाय म्हणून एसआयटीची म्हापसा कोर्टा मुखार मैथीच्या जामिनाक विरोध करतना जाप. जमनी बळकावपाच्या केशींत राजकारणी आसा म्हणून मैथीन जबाब दिला. फेक डॉक्युमेंट ओरिजिनल करपाक, त्यो प्रॉपर्टी विकपाक सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आधार. बार्देश सब रजिस्ट्राराचोय जापेत उल्लेख. राजकुमार मैथीक जामीन मेळूंक जायना म्हूण एसआयटी पुराय यत्न करता. एका केसींतल्यान जामिनात सुटल्या उपरांत एसआयटीन ताका दुसऱ्या केशींत परत धरलो. ह्या केशीच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जातली. एसआयटीन जामीन आड जाप दितना राजकुमार मैथीची पुलीस कस्टडी मागल्या. वेगवेगळ्या जमीन बळकावपाचे केशींत ताचो हात आसा म्हूण एसआयटीन दावो केला. एसआयटी म्हणटा विक्रांत शेट्टीन बाकीच्यांक बरोबर घेवन खुबश्यो प्रॉपर्टी हातासल्यात. तांचे 12 जून 1943 दिसा सेल डीड जाला म्हूण बनावट डॉक्युमेंट केले आनी त्यो प्रॉपर्टी विकल्यो म्हूण आरोप. मूळ मालकान केन्नाच ह्यो प्रॉपर्टी विकूंक ना. विक्रांत शेट्टीन राजकुमार मैथी आनी बाकीच्यांक बरोबर घेवन बनावट डॉक्युमेंट करून बार्देश सब रजिस्ट्रारांत ते डॉक्युमेंट खरे म्हूण दाखयले आनी सेल डीड केले म्हूण आरोप. बनावट डॉक्युमेंट करपाचे प्रक्रियेत टोळयेंतल्या प्रत्येक मनशाक वेगवेगळी जबाबदारी दिल्या म्हूण मोहम्मद सोहेलान तपासा वेळार सांगला. उपरांत ते डॉक्युमेंट सरकारी ऑफिसांनी पावोवपाचे कामूय जबाबदारी घेवपी मनीस करतालो. मोहम्मद सोहेल आनी आल्कांद्रो डिसोजाची वळख समीर साताडेकारान करून दिल्ली म्हूण राजकुमार मैथीन जबाब दिला. उपरांत राजकुमारान सिराज विश्रामाची मोहम्मद सोहेला कडेन वळख करून दिली आनी एडवान्स पयशे घेतले. सिराज आनी आल्कांद्रोन रेवडा गांवांतले आनीक एक प्रॉपर्टीचे बनावट एग्रीमेंट डॉक्युमेंट केले म्हूण आरोप. ह्या प्रॉपर्टीक ऑब्जेक्शन हाडपी साजी म्हणटा त्या मनशाक सेटल करपाक म्हूण एका राजकारण्यान राजकुमारा कडेन संपर्क केल्लो. म्युटेशन कामात कांयच त्रास जावंक जायना म्हूण मामलेदार कचेरेंतलो एक कर्मचारी लांच घेवन मदत करता म्हूण मैथीचो जबाब. राजकुमारान दिल्ल्या स्टेटमेंटाची सत्यता तपासूंक ताची पुलीस कस्टडी जाय म्हूण एसआयटी म्हणटा. राजकुमार मैथीच्या घराची झडटी घेतली तेन्ना बँक डिटेल सोडून कांयच मेळूंक ना. ताणें प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट खंय तरी लिपयला आसतले. ते सोदपा खातीर ताची पुलीस कस्टडी जाय म्हूण एसआयटी म्हणटा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन सरकारा खातीर भरता ते पोस्ट वर्सान एकदाच भरपाची येवजण आयोगान तयार केल्या. प्रत्येक पोस्टाक परत परत परीक्षा दिवचे परस वर्साक एकदाच परीक्षा दिवन उमेदवारांचो वेळ वाचोवपाची तजवीज. तशेंच प्रत्येक फावट जायरातीचो खर्च, परीक्षेचो आनी मुलाखतींचो वेळ आनी खर्च वाचोवपाचोय हाच्या फाटल्यान हेत आसा. आयोगान ही येवजण तयार करून मान्यताये खातीर सरकाराक धाडल्या. खासा रिपोर्ट. जीपीएससी सरकारा खातीर गोवा सिव्हिल सर्व्हिस, गोवा पुलीस सर्व्हिस आनी गोवा फॉरेस्ट सर्व्हिसेंतले पोस्ट भरपाचे काम करता. सद्याक ते वेकन्सी येतात तशे पोस्ट भरतात. पुलीस, सिव्हिल सर्व्हिस आनी राना खात्यान पोस्ट येतात तेन्ना आयोग जायरात दिता. ते उपरांत कॉम्प्युटर टेस्ट, लेखी आनी तोंडी परीक्षा घेता आनी उमेदवार निश्चित करतात. जेन्ना जेन्ना एखादो पोस्ट येता तेन्ना ही सगळी प्रक्रिया करची पडटा. वर्साक जर 10 फावट वेकन्सी तयार जाल्यो जाल्यार प्रत्येक फावट ह्याच प्रक्रियेंतल्यान उमेदवार निश्चित करचो पडटा. प्रत्येक फावट थारिल्ली प्रक्रिया करूंक तितलोच वेळ दिवचो पडटा आनी प्रत्येक फावट खर्चूय जाता.
तसेच मनीसबळाचोय वापर जाता। गोवा पब्लिक सर्व्हिस कमिशनात जेन्ना सावन अध्यक्ष म्हणून जुजे नोरोना आणि यतींद्र मराळकर आयल्यात तेन्ना सावन आयोगाचे काम सोपे सरळ जावचे म्हूण ते एक उपक्रम हातांत घेत आसा। आता जीपीएससी पोस्ट भरतात त्यो परीक्षा आणि मुलाखती वर्साक एकदाच घेऊन उमेदवारांचो वेळ आणि आयोगाचो खर्च वाचोवपा खातीर तांणी नवीन येवजण तयार केल्या। तांचो प्रस्ताव असो: पोस्ट भरपाचे वर्साचे फिक्स टाइम टेबल तयार करप, सगळ्या खात्या कडल्यान त्या वर्साच्या पोस्टाची गरज जाणून घेवन जायरात दिवप। ही प्रक्रिया चालीक लागल्यार वर्सभर परत परीक्षा घेवपा खातीर लागपी वेळ आणि खर्च वाचतलो। उमेदवार पोस्ट येता तेन्ना परीक्षेची तयारी करता, ह्यान फुडें अशें जावचें ना। उमेदवारांक वर्सुकी वेळापत्रका प्रमाण परीक्षेची तयारी करपाक मेळटली। आयोगान ही येवजण तयार करून सरकाराक मान्यताये खातीर धाडल्या, तशेंच वर्सुकी वेळापत्रक आणि हेर नियम येवजणेच्या डॉक्युमेंटात घाल्या। सरकारान तांचो प्रस्ताव मान्य केल्यार आयोग तशेंच उमेदवारांचो वेळ, खर्च आणि ताण कमी जावपाचो। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। 2 वर्सांत 14 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नोकऱ्यो सोडल्यो। सोडचे पयलीं 1 वर्स ते 4 वर्सां मेरेन तांणी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मारली। फाटली 4 वर्सां 58 सरकारी कर्मचारी अशे लिव्हेर आसात। 9 जाणांचे अर्ज सरकारा मुखार पेंडींग। कांय जाण ही खासा लीव घेवन फॉरेनांत वचून देमायत जोडटात आनी परत आसा तशें कामार रुजू। सरकाराच्या हे लिवेचो गैरवापराचो दुबाव। खासा रिपोर्ट। सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांक 7व्या वेतन आयोगाचेर भरगच्च पगार दितात। त्याचबरोबर घरां खातीर कमी व्याज दरान रीण, भुरग्यांच्या शिक्षणाचो आनी वखदांचो खर्च, टुराक वचपाक फायनान्स, तातूंत भुरग्यांचो अभ्यास पळोवंक मेडिकल आनी हेर कांय कारणां खातीर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव घेवपाची सुविधा। खंयचोय सरकारी कर्मचारी देशा भायर वचून नोकरी सोदता जाल्यारूय खंय सरकार 2 वर्सांची लीव दिता। 167 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतल्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, कांय जाण तर अजून लिव्हेर आसात। 167 जाणांतले 50 जाण 1 म्हयनो आनी कमी दिसाच्या लिव्हेर। 11 जाणांनी 2 वर्साची लीव घेतल्या आनी परत आनी 2 वर्साच्या लिव्हेर गेल्यात। 47 जाण 2 वर्साची लीव घेवन परत कामार आयले। 17 जाण 6 म्हयने ते 1 वर्साच्या लिव्हेर। 45 जाण 1 म्हयनो ते 6 म्हयन्याच्या लिव्हेर। 9 जाणांचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिवे खातीर अर्ज अजून सरकारा मुखार आसात। 14 जाणांनी सरकारी नोकरी सोडली, मात नोकरी सोडचे पयलीं 2 वर्साच्या लिवेर गेल्ले। 5 जाणांनी चड बरी संद मेळटा म्हूण राजीनामे दिले। 3 जाणांनी खाजगी कारणां खातीर, 3 जाणांनी फामील देशा भायर आशिल्ल्यान राजीनामे दिले, जाल्यार 2 जाणांनी भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर लक्ष दवरूंक म्हूण राजीनामे दिल्यात। राजीनामे आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव घेवपी चडश्यो बायलो स्टाफ। MTS धरून दोतोर मेरेन ह्या लिस्टान येता। असल्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिव्हेर आशिल्ल्यांक त्या वेळार पगार मेळना, मात तांचो जॉब शाबूत उरता। कांय जाण तर 2 वर्सां फॉरेनान वचून दोबरात जोडून येवन परत सरकारी नोकरेर रुजू जातात। सरकाराचे हे लिवेचो गैरवापर जाता म्हूण दुबाव। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। पावणे काडटा ते मायनिंग लीज म्हयन्या भितर आयडेंटिफाय करात आनी परमिशन घेयात म्हूण केंद्रान सांगला म्हूण हैदराबादात नॅशनल मायन्स मिनिस्टर्स कॉन्फरन्सात वांटेकार जाल्लो सांगेचो मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला। जशे जशे लीज वाठार रेडी अवेलेबल आसतले तशे तशे खंय ऑक्शन करतले म्हूण सुभाष सांगता। एक्सपोर्ट ड्युटी झिरो करपाची तशेंच उत्खनन कॅम्पिंग वाडोवनूय दिवपाची खंय सरकारान मागणी केल्या। गोंयांत मायनिंग सुरू करतले जाल्यार पावणेक काडटात ते मायनिंग लीज म्हयन्या भितर आयडेंटिफाय करात, परमिशन घेयात म्हूण केंद्रान सांगला म्हूण सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष सांगता। तो हैदराबादात जाल्ल्या नॅशनल मायन्स मिनिस्टर्स कॉन्फरन्सात वांटेकार जाल्लो। युनियन मिनिस्ट्री श्री प्रल्हादजी जोशी हांणी आमकां आश्वासनूय दिल्लें आसा आनी ताणें आमकां गायडन्स केल्लें आसा की ह्या एका म्हयन्या भितर तुमी आयडेंटिफाय करात, जे ब्लॉक्स तुमी ऑक्शन घालपाक आमचे कडेन परवानगी मागतले ते तुमकां सगळ्यांक अनुमती मेळटली। ज्यो लिजीस आसात त्यो रेडी अवेलेबल आसात त्यांचे ऑक्शन जायत वतले आनी आमी वी होप दॅट पीपल वील पार्टिसिपेट आनीक ह्या हातून भितर परत एक फावटी तेजी येतली आनी आमकां आमचे धंदे बसलेले आसात ते परत एक फावटी मोठ्या नेटान सुरू करपाक मेळटले। गोयचे मेन लोक रेट एक्सपोर्ट ड्युटी झिरो करची म्हूण खंय मागला। बेनिफिशिएशन खंय शक्यच ना।
So government of India is focusing on utilizing the produced ore in India for the local self consumption. म्हणजे आमच्यो ज्यो इंडस्ट्री आसा तांकां मुबलक प्रमाणात आयर्न ओर मेळपाक जाय. आमचो ओर हो साधारण ते 50 ते 56 आणि तो 62 ग्रेडीचो वचपाक शकना. म्हणून म्हजो पयलो मुद्दो आसलो की जी एक्सपोर्ट डिस्करेज करपा खातीर जी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 50% जे हे लायिल्लें आसा एक्सपोर्ट ड्युटी ती तांणी शिथील करची आणि पहिली जशी 0% आशिल्ली ती हाडून दवरची. आमकां एक्सपोर्ट ड्युटी जर ना जर जाय जाल्यार आमकां एक बरे वॉटरवेज आसा आणि तो वायबल जाता. आयज ओराचो रेट्सय देंवल्ले आसा आणि ह्या परिस्थिती भितर आमकां ऑक्शन केल्यार पसून गोंयान भितर हो सबस्टँडर्ड ओर आसा ताका ऑक्शनान कितले लोक पार्टिसिपेट जातले होय दुबाव आसा हे हांवें युनियन मिनिस्टराच्या नदरे भितर हाडून दिल्ले आसा. गोंयचे मीन वेगळे, हांगा फकत आयर्न ओर, ताची क्वॉलिटी वाडोवप शक्यच ना म्हूण खंय सांगला. आमचे एक प्रामुख्यान म्हणजे आयर्न ओर मायनिंग आसा. बाकीच्या खुबश्या स्टेटींनी लायमस्टोन आसतले किंवा आमचे कोल आसतले. मेजॉरिटी ऑफ दी स्टेट्स त्यांचे कोल मायनिंग आसता. पण आमचो एक वेगळे तरेचे हे की आयर्न ओर आसा आणि आयर्न ओर हो म्हणजे लो क्वॉलिटी आसा आणि तो आमकां कितलोय जरी रिफायन केलो जाल्यार त्या ग्रेडीच्या प्रमाणे मेळना. जाणे करून आमकां लोकल डॉमेस्टीक कन्झम्पशना भितर हो ओर व्हरतले. 20 मिलियन कॅपिंग पावची ना, वाडोवन दियात म्हूण खंय मागला. ह्या हाचेर 20 मिलियन कॅप आसा प्रोडक्शनाचेर, इयरली 20 मिलियन कॅप. हे आयज जरी आमकां खूब व्हडलें म्हणजे हो इमिडिएट अशी मागणी न्ही, पूण इन पयलीं म्हाका दिसता की 2008-09 साधारण ते 40 to 50 मिलियन पसून हांगा प्रोडक्शन जाल्लें. त्या कोतांनी हे कमी आसा. पूण आयच्या हातून भितर टू स्टार्ट विथ 20 मिलियन कोता येता. पूण हांवें मागणी केल्ली आसा युनियन मिनिस्ट्री कडेन की हे कॅपय काडून तुमी आमकां आनीक दुसरी लिमीट घालून दिवचे जाणे करून मोठ्या प्रमाणात मायनिंग जातले आणि ह्या लोकांक ताचो फायदो जातलो. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. सोनाली फोगटाची चली यशोधराच्या सुरक्षेचो उपाय करात. सोनाली फोगटाची मरणाची केस सीबीआय कडेन दियात म्हणून हिसार धर्मशाळेंतल्या सर्व जातीय खाप पंचायतीन मागणेक नेट धरला. सरकारान 23 सप्टेंबर मेरेन सीबीआय कडेन केस दिवची, नाजाल्यार 24 तारखेक खाप पंचायत मोठी सभा घेवन फुडली स्ट्रॅटेजी थारायतली म्हणून शिटकावणी. दुसरे वटेन हरियाणा सरकाराकूय केस सीबीआय कडेन दियात म्हणून गोंय सरकाराच्या फाटल्यान लागला. सोनाली फोगटाची केस सीबीआय कडेन दिवची म्हूण सोनाली फोगटाची चली यशोधरा मागता. हिसार धर्मशाळेंतल्या सर्व जातीय खाप पंचायतीची सभा जाली. ते सभेत यशोधरा उलयली. सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके लिए भी आप सरकार से कहें हमारा साथ दे. 23 तारखे मेरेन तपास सीबीआय कडेन दिवचो म्हूण सरकाराक अल्टिमेटम. ते उपरांत खाप पंचायतीची परत सभा, फुडली स्ट्रॅटेजी तेन्ना म्हूण शिटकावणी. उसके बाद लड़की जो है उसके लिए सुरक्षा, भाई उसको सुरक्षा प्रदान करे सरकार, ये हमारी मांग है. अभी तो अब एसपी ऑफिस जाएंगे या उसके घर पे जाएंगे, उस बच्चे के लिए जो है ना वो सुरक्षा प्रदान करे अपने. वो तो एसपी का सत्र की बात है, वो तो 2 आदमी 4 आदमी अपने सत्र पे दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. तो सर क्या लगता है सरकार इतनी देरी कर रही है सीबीआई के परिवार? सीबीआई की देरी करने का मीनिंग ये होता है कि सरकार, मैंने आपको एक बार मेरे भाषण में सुना होगा कि सरकार बिना मांगे बंगाल में सीबीआई इंक्वायरी करा देती है. स्टेट गवर्नमेंट तो पर्चा भी नहीं दर्ज कर पाती. सरकार आपकी केरला में करा देती है, सरकार आपकी राजस्थान में करा देती है, तो यहाँ डिमांड पे क्यों नहीं करती? उन्होंने 23 तारीख का टाइम दिया है. अभी हम एसपी ऑफिस में जाएंगे यशोधरा की सिक्योरिटी को लेके, और 23 के बाद फिर अगर कार्रवाई नहीं होती तो 24 को फिर हम दोबारा इसी जगह दोबारा पंचायत होगी जी. दुसरे वटेन केस सीबीआय कडेन दियात म्हूण हरियाणा सरकार गोंय सरकाराच्या फाटल्यान लागला. गोयचे पुलीस हरियाणात तपास करून आयल्यात. ते बेगीनूच रिपोर्ट फायल करपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. फोंडेच्या कदंबा बस स्टँडाक फाटली कितली वर्सां जाली वाली ना. मेंटेनन्साचें काम चल्लां तें सोंपून सोंपना. फोंडेकाराच्यो कागाळी. रस्त्यार फोंडकुलां पडल्यात काय फोंडकुलांत रस्तो आसा तेंच खंय कळना. बसवाले म्हणटात त्या रस्त्यार गाडयो चलोवन खंय बसी गलगल्याक आयल्यो. सरकारान दखल घेवन बेगीनूच बस स्टँडाचें काम तडीक लावचें म्हणून मागणी.
वचता म्हणतो ना रोड म्हणून सामकोच पिड्यार जाला आमचे हेजे फाटी आमचे हे सहर सुविधा गेल्ले कडेन पट्टी मोडटा आमच्यो रोड म्हणून सामको पिड्यार जाला कडेन तेजेर कोण कित्याक लक्षूच दिना आनी आतां सांगपाचें म्हळ्यार कित्याक हेजे बस स्टँड आतां पळयता 2 वर्सां जाली ते काम करता ते अजून तर म्हाका दिसना आनी ते 2-3 वर्सां तरी तेका वयतली अजून तें जावना रोड आतां पळय मुखार हांगा RTO ऑफिस आहा लोक हांगा ह्या ऑफिसां येता त्या लोकांची बारीक कामां आसता हे जर त्या पळयल्यार तर आमकां परिस्थिती म्हणटी येवपाची सुद्दां ना तेजेर कोण कांय उलयना चड जे कितें जाता पळय हो रोड म्हणटा आमकां टोटल रोड पळोवपाचो ना आनी आतां आमचो पार्किंग म्हणटा पळय हे वाटे दिला सामकें बिकट परिस्थिती जाल्ली ह्या रस्त्याची. आनी ह्या KTC बस स्टँडाचेर सद्या एक पार्ट जो आहा तो कसोत वचोन आतां सद्या हो बस स्टँड टोटली बंद जाल्लो आसा आनी हेजे दुरुस्ती काम सद्या चालू आसा आनी भितर जी शॉपां आशिल्लीं ती सद्या बंद आसा. हांगासर एक म्हायती घरूय गव्हर्मेंटाचें आशिल्लें म्हणल्यार जी इन्फॉर्मेशन जाय कोणाक चवद्या उतराची बीन ती हांगा मेळटाली. सो इतलो हो बिजी बस स्टँड आसतना हांगासर तुमी पळयलेल्या रस्त्याची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की मोठे मोठे खड्डे पडलेले आसा रस्त्याक आनी ज्यो बसी प्रायवेट बसी म्हणटा जावं कदंबा बसी म्हणटा त्यो हांगसरल्यानूच सुट्टा. लोक उलोवपाक वचना कित्याक ते म्हणटा आमकां कोणी गव्हर्मेंट कितें त्रास करूं शकता म्हणून. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. अग्निवीर भरती खातीर मडगांव नावेली 3 मिलिटरी ट्रेनिंग रेजिमेंटान देशभरांतल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. रिक्रुटमेंटाची खाशेली गजाल म्हणल्यार पुराय प्रक्रिया ई-रिक्रुटेक्स ह्या बायोमेट्रीक सॉफ्टवेअराच्या आधारान जाल्या. हाका लागून निश्चित डाटा कलेक्शन जाता म्हणून कमांडिंग ऑफिसर प्रुडंटा कडेन उलयलो. रिक्रुटमेंट रॅलीक खंय मुख्यमंत्र्यान बरो आधार दिलो. The entire process of recruitment, it has been automated by using a special software. It is a biometric driven software wherein the biometric of all the conducting staff as also the candidates it's taken and all the results are directly fed into the software, due to which there is lot of efficiency in the entire conduct and also the correctness of data is also of very high nature. We start the day with 1.6 kilometer timed run. As you saw the conduct yourself, it is a timed run. The selected lot, after that we do the registration and the biometrics are taken. Then they are taken through rigorous physical and medical test. All the candidates who get filtered from this test are then they are put through scrutiny of the documentation. After the documentation, the selected candidates are given the admit card for the common entrance examination, which will be conducted again by 3 MTR at Madgaon. Preparation and the infrastructure required for the conduct of rally, I am indeed very thankful to Honorable Chief Minister of Goa, Mr. Pramod Sawant. He has shown personal indulgence in the entire conduct and the preparation for the rally. सांगे IITक एक गांव विरोध करीत आसा. आता वरकटो दांडोच्या लोकांनी IITक विरोध केला. वरकटो दांडो आनी शेजारच्या गांवच्या लोकांनी एकठांय येवन विरोध दाखयलो. IIT गांवांत हाडू नाका म्हणून गाराणें घालें. सरकारान जबरदस्तीन IIT हाडपाचो यत्न केल्यार खंय रस्त्यार देंवतले म्हणून शिटकावणी. आमच्या शेतां कोणी जेवपाक जायना. हे सुवातेर सगळी हाजी जाल्ले खातीर मोगल बाबा तुका वाखाणटा आनी दिन वाजता तेच बरें मोगल. धाकटेशें दोंगर आनी धाकटेशी आमकां चोवपाक मेळटा ग्रीनरी ती पासून गेल जाल्यार हे फुडें आमचें फ्युचर आमच्या भुरग्यांचें कितें जातलें. Animals, wild animals are there. Now this place, Mr. Faldesai wants to build an IIT. Now IIT, I don't think it will be profitable to the people of our locality in Sangin town. आज आमी डिसिजन घेतलेलें आहा की समज तो जबरदस्तीन समज तो IIT करपाक सोदता हिंगा जाल्यार एक आमगेले फूल डिसिजन हे म्हणल्यार सगळ्याचे आमी हे जाल्ले आहा की आमी रस्त्यार येतले. हांव अनुसूचित जमातीचो आसलो तरी शिकलो म्हणून सभापती पदा मेरेन पावलो. फक्त 10% लोक शिकले म्हणून पुराय समाज फुडें सरलो अशें जायना म्हणून सभापती रमेश तवडकार उलयलो. रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट आनी SSC वेलफेअर असोसिएशनान अनुसूचित जातीच्या यशस्वी मानकऱ्यांक गोवा स्टार्ट अवॉर्ड्स दिले.
अशा पुरस्कारांक लागून हेर समाजाच्या लोकांकूय फुडें सरपाक उर्बा मेळटली म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. हांव स्वताक समजता की हांव एसटी कम्युनिटीमध्ये जल्माक आयलो म्हणून हांव स्वताक भाग्यवान. नासत जर जायत न्ही हांव ह्या पदा पर्यंत हांव केन्नाच पावनासलो. म्हाका खंयच्या अन्य समाजाक जल्माक आयल्लो उच्च समाजाक जल्माक आयल्लो आसत न्ही ह्या पावनासलो. कारण अशें की समाजाचे अवतीभोवती जे प्रश्न आसात ते प्रश्ना कडेन एक वेगळ्या नजरेन पळोवपाची किंवा अभ्यास करपाची शिक्षणामुळे ताकद दिली. म्हणजे आमी अजुनूय आमकां लक्षांत दवरपाक जाय की समाजा अशें आमी 10% जरी लोक वयर आयले म्हणजे सगळो समाज सुदारलो किंवा सगळ्यो गजाली जाल्यो अशें धरून वचपाक एक समाजाचो डाग जर आमी पुसून उडयत जर जायत न्ही. आज म्हज्या काणकोण मतदारसंघात काणकोण भागांत आसा न्ही की एसटी कम्युनिटीच्या खंयच्याच भुरग्याक मागासलेपणाचो छाप मारपाची कापासता कोणाकच ना. वेरियस फिल्डांतल्या आमच्या शेड्यूल कास्ट भाव भयणीक ज्यांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीत काम केलां ह्या सगळ्या जाणांक एका व्यासपीठाचेर हाडून एवॉर्ड दिवपाचें आमी ठरयलां. जो पर्यंत आमी एप्रिसिएट करिना तो पर्यंत समाजातल्या उरलेल्या भावा भयणीक अशा पद्दतीचें काम करपाची उमेद येवची ना. खरोखरूच हांव तांचे पयलीं सगळ्यात पयलीं तोखणाय करता म्हणजे द रिबिल्ड इंडिया आनी शेड्यूल कास्ट असोसिएशन हांच्यांनी पुराय गोंयांतल्या सगळ्यांका एक फोर्स दिवपाक सपोर्ट करपाक हे सगळे मार्गदर्शन करपा खातीर केल्ली सुरवात खरोखरूच तोखणायेची आसा, उल्लेखनीय आसा. प्रत्येक समाज जो आसा ह्या समाज मंदिराचे एक खांब आसात, पिलर आसतात. कसली बिल्डींग जर उबी जातली खंयचोय जर उबें जातलो जाल्यार सगळे समाज त्या पद्दतीन ताकदवान अशें पडटा. एक खांबो जर खंय तरी वीक जालो आनी पडलो ती बिल्डींग उरतली काय कितें. इंजिनियरिंग आणि IIT शिकपी भुरग्यांची कल्पनाशक्ती बरी असता ह्या विचारांचो बरो वापर जावं येता. ताका जर एथिकल हॅकिंग शिकयले जाल्यार क्रायम रेट उणें जावंक मदत जातली म्हणून DGP जसपाल सिंग उलयलो. गोंय पुलिसेन IIT इंजिनियरिंग विद्यार्थ्यां खातीर फोंड्या फार्मागुडयेर हॅकाथॉन 2022 दवरले. सायबर क्रायम वाडयिल्ल्यान हालीं ह्या क्षेत्रांत नोकऱ्याची खंय संदय वाडल्या. Encourage them for ethical hacking. Ethical hacking is basically you hack a system to highlight the vulnerability of that software or that digital device. The habit of ethical hacking also encourages them to help us and the other entities which use algorithms as said by the directors and software solution. Because hackathon का main goal ये है कि we have vast student community available in engineering colleges, IITs and NITs. तो क्यों ना उनके potential को हम leverage करें कि student के अंदर वो applied knowledge की भी जिज्ञासा को पैदा करेगी, solution provide करने की जिज्ञासा को भी पैदा करेगी. क्योंकि टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके मन में भी बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, तो दे कैन कम आउट विद सम ओपन एंडेड सोल्यूशन आल्सो. कि आजकल कोई भी कंपनी में आप जाइए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये हो हर जगह, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक आवर डिफेंस एंड अदर मिनिस्ट्रीज एंड ऑल दैट, दे हैव ए साइबर सिक्योरिटी विंग. सो द प्रोग्राम एंड अल्गोरिथम डेव्हलपर्स आर व्हेरी मच इन डिमांड. ड्रग्साचो धंदो थारोवपाक दरेक गाडयेक चेक करप शक्य ना. सूत्रांच्या माहितीरूच स्ट्रॅटेजी तयार करची पडटा. बॉर्डर पिकेट्स पे ना तो ये सस्टेनेबल है हर गाड़ी को चेक करना. ये तो जो ड्रग ट्रेड होता है ये सिर्फ इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से ही वर्कआउट होता है. इसको आप फिजिकली हर गाड़ी को चेक कर सकते हैं. वो किसी भी राष्ट्र में किसी भी पुलिस बल के लिए संभव भी नहीं है कि पुलिस की एफिशिएंसी स्ट्रीट क्राइम से पता चलती है, जिसमें हम कहते हैं थेफ्ट्स हैं, बर्गलरीज हैं, रॉबरीज हैं. तो वो ये जो चारों हेड्स के अंदर जो क्राइम है वो कम हुआ है. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.